सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडेता। भुरग्यांनो, तुमी सगळीं बरी आसतली अशी आस्त बाळगिता। आज आमी कोंकणी निबंध झाडां ह्या विशयाचेर थोडी वाक्यां पळोवया। 1. झाडां आमच्या जिविताक खूब म्हत्वाची आसा। 2. झाडां आमकां प्राणवायू दितात। 3. झाडां आमकां ताजी हवा दितात आनी हवा शुद्ध करतात। 4. झाडां आमकां फुलां दितात। 5. झाडां आमकां फळां दितात। 6. झाडां आमकां भाजयो दितात। 7. झाडां आमकां अन्नधान्य दितात। 8. झाडां आमकां घर बांदपाक आनी फर्निचरा खातीर लाकूड दितात। 9. झाडां आमकां वखद दितात। 10. झाडां आमकां वारो दितात। 11. झाडां आमकां सावळी दितात। 12. झाडां पावस हाडपाक मदत करतात। 13. झाडां खातीर हवा थंड उरता। 14. झाडां जनावरांक आनी सुकण्यांक आलाशिरो दितात। 15. झाडां जमनीची माती घट्ट धरतात। 16. झाडां प्रदूषण उणें करपाक मदत करतात। 17. झाडां पावस हाडपाक मदत करतात। 18. झाडां खातीर गांव सोबीत दिसतात। 19. आमी झाडां कातरपाक जायना। 20. आमी खूब झाडां लावपाक जाय आनी तांची जतनाय घेवपाक जाय। 21. वन महोत्सव ह्या दिसा लोक खूब झाडां लायतात। 22. झाडां आमची भलायकी बरी दवरपाक मदत करतात। 23. आमकां झाडां देवान दिल्ली देण आसा, ती आमी सांबाळपाक जाय। देव बरें करूं। बरें तर भुरग्यांनो, मेळची फुडले फावट। देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो।